आता खबरो विस्तारान। पुर्तुगेजांनी आमच्या गोंयाचेर सुमार 450 वर्सां राज्य केले। 18 जून 1946 ह्या दिसा एक चळवळ जाल्ली। हो दीस म्हळ्यार क्रांती दीस। गोंयच्या स्वातंत्र्यवीरांनी आपल्या जिवाची होळी करून आमचे गोंय आमचे कडेन दिले। क्रांती दिसा निमतान स्वातंत्र्यवीरांक आर्गां ओंपली। पणजेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर विलियम रॉड्रिगीस। 72 वर्सां पयलीं स्वातंत्र्याची आनी भाषण स्वातंत्र्याचे एक होमखंड पेटोवपी दोतोर राममनोहर लोहियाक हांव आयज म्हजी आर्गां व्यक्त करता, अर्पीत करता। तशेंच अनेक स्वातंत्र्य सैनीक ज्यांच्या त्यागामुळे आयज आमकां हे दीस पळोवपाक मेळटा, तांची याद करता। आनी फक्त इतलेच गजाल सांगूंक सोदता की 72 वर्सां पयलीं सुरवात जाल्ल्या ह्या लढ्याक जरी 19 डिसेंबर 1961 गोंय स्वतंत्र जावन एक आमकां स्वतंत्र अशें आमचें गोंय मेळ्ळें, तरी म्हाका दिसता हो लढो तसो पूर्ण जावंक ना। चंद्रकांत पेडणेकरान उल्लेख केलो ते मयाचें, हो एक ह्या लढ्याचोच भाग आसा आनी हांव ताजे कडेन लक्ष दिवन ते बेगींतल्या बेगीन सोंपोवपाचो प्रयत्न करतलो। प्लास्टीक फ्री गोवा सुद्दां 2018 सालान करपा खातीर पावलां, दमदार पावलां गोंय सरकार काडटलो। म्हणजे आजारपणामुळे ताका थोडोसो विलंब जालो सुरवात करपाक, पण हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता की ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाची गरज आसा। पण तुमी जर बारीक विचार केलो जाल्यार प्लास्टीक कोणूय वापरता आनी रस्त्यार उडयता। हांवें बऱ्या शिकलेल्या लोकांक गाडयेंच्यान प्लास्टिकांच्यान कचरो काडून मांडवी न्हंयेंत उडयता आसतना पळयल्लो आसा, स्कुटरी वयल्यान उडयल्लो पळयल्लो आसा। म्हाका दिसता शिकलेले लोक जेन्ना हें अशें करता तेन्ना ताच्या फाटल्यान कितें तरी कारण आसतलें। आनी म्हाका तातूंत सगळ्यांत व्हडलें म्हत्वाचें कारण दिसता म्हणजे खंय तरी ज्ञानाचो अभाव। आमी शिकले पण ज्ञान मेळयलें काय कितें, आनी त्यामुळे 18 जूनाक 1946 सुरू जाल्ल्या ह्या क्रांतीक आयच्या हातूंत ज्ञानाची एक ज्योत पेटोवपाची आवश्यकता म्हाका दिसता। आनी म्हणून हांव सगळे हांगा शाळेची भुरगीं आसा, स्वातंत्र्य सैनीक आसा, अन्य लोक आसा, सगळ्यांक हांव एक आवाहन करता की गोंय ज्ञान संपदेन सुदृढ करुया। गोंयांत केवळ शिक्षण न्हय जाल्यार ज्ञान लोकांचें वाडटलें, तातूंतल्यान लोकांक खंयच्याय गजालीचो समज येतलो। शिक्षणान आमकां म्हायती मेळटा, पण ज्ञान मेळटलें जर तूं जाल्यार आमकां ताचे पलीकडे वचचें पडटा। आयज ह्या क्रांती दिनाक जर आमी ज्ञानाची क्रांती घडोवन हाडून सुरवात करूंक शकले जाल्यार आमी खूब मेळयतले, इतलेंच आयज सांगूंक सोदता। बाकी सगळ्यांक परत एकदा आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांची याद करून देव बरें करूं। जगमगाट